फाटल्या कांय दिसांनी राज्यात पावसान घालून घेतले। साबार लोकांचे लुकसाण लेगीत केले, खास करून शेतकारांचे। शेतकारांक सरकारा कडल्यान कसलीच मदत मेळूंक ना। शेती व्यवसाय हे एकूच तांचे पोट आणि जगपाचे साधन जावन आसा। आता तरी सरकारान शेतकारांचे घराणे आयकून तांकां मदत करची अशें शेतकारांनी मागला। ऐकात। आज आमी आसात ते वेरोडा तलवाडा वेरोडा ह्या जाग्याचेर आसात आणि हांगा तलवाडा वेरोडा जितले फार्मर्स आसात, जितले शेतकार आसात, हे हांगा शेत रोयतात। जवळ 20 ते 22 शेतकार हांगा आसात। आज तुम्ही पळयतात की सरकार म्हणटा एक वटेन शेतकारांक आमी फूल सपोर्ट करतले, फूल सपोर्ट प्रायज दिता म्हणून, पण तलवाडा वेरोडाचे जे शेतकार आसा तांकां आज पर्यंत सरकारा वटेन या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा वटेन तांकां 1 रुपयाची सुद्दां सबसिडी या 1 रुपयाचो फायदो म्हणून तो जालो ना। कसली स्कीम जी आसा ही हांकां आज मेळना। आज तुम्ही आमच्या फाटल्यान पळयतात जवळ 20 ते 22 शेतकार हांगा आसात। हो जो पावस झडलो, ह्या पावसान त्यांची जी शेत पिड्ड्यार जाल्या ती पळयात। ह्या शेतांक आता कोंब येयले कडेन आसात आणि कोंब येवप म्हणलें जाल्यार हें शेत पिड्ड्यार जावप। हांगा हे लोक सांगता त्या कोताक हांगा मेशिनां येताली, पूण कित्या खातीर मेशिनां हांगा पावल ना ती तांकांय खबर ना। आणि हेच्याच कारणान आज हांगा ही शेतां पिड्ड्यार जाले कडेन आसा। ही जर मेशीन टायम टू टायम पावतालें जाल्यार हेंची कदाचित शेतां वाचता आसली, पण हे शेतकार जे आसात हे शेतकारांची हेजेरूय पोट भरतात। हेंचो दुसरें साधन कांयच ना न्हू, त्यांची कोणी सर्विसेकूय ना, फक्त ह्या हेजेर ते पोट भरतात। जशें जाणटेल्यान केल्लें त्या प्रमाणे हे आजुनूय शेत रोयत आसात। आज आमी प्रत्यक्ष तेंचे फुड्यान उलयले आणि आता आमी प्रत्यक्ष ह्या शेतां आसात त्या शेतां पळयलें जाल्यार खरें ह्या शेत आसा तें पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा, हांकां कोंब येयल्ले कडेन आसा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन मागता ते आनी तशें सरकारा कडेन की बेगीच्या बेगीन आमकां कितें तरी कंपेन्सेशन दिवची म्हणून। आमगेली शेतां आतां आमी आजी पंचांसान रोयताय, ते शेतां आमकां कोणी ह्या वडांक केन्नाय मेशीन म्हूण तें पळयलें ना पंचांनी, आनी कोणी हेजे फाटल्यान कोणी केलें ना। आतां हे मेशिनां हाडलीं 4 आमोल्या सावन येयल्लीं, हांगा पावलें नाय ती आतां एक वर व्हरून काबार जालीं। आमी त्या मिशनां लागून रावताले, आतां आमी कितें करपाचें? शेतां ती किल्लोले ती आतां गव्हर्मेंटान पळोवपाची। आमकां आतां दिसपी जालो तो तूं पळय म्हणजे एक सांग, ही पावसा खातीर पिड्ड्यार जाल्ली तुमगेली? पावसान न्हू पिड्ड्यार जाले आनी मेसनां एक फावटी येयली न्ही पावल नाय न्हू, तेंगेली उदक सोडपाक बी लेट जाला। ते कॅनेला पूल बांदपा लागले आनी उदक सोडपाक तें पावलें ना हांगा। म्हणजे आतां ही शेतां सामकी पिड्ड्यार जाली। हय आतां पिड्ड्यार ती, आतां आनी कितें करतले? कित्याक तुमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमकां कितें स्किमी बी दिता हेज्यो? ना 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 कांय केलं ना कोणी केन्नाय। ना ना मेशीन कार येताय ते म्हणल्यार आपल्या सबसिडी मेळना आमच्या शेताचेर। आनी तुमी पयशे दिवना? हय आमच्या पयशे भरताले ते कितें सांग तितले। आमगे शेत सगळे येणे कोरपोन गेले आणि आता येता कोरपोन गेले त्या शेताक मेशीन घालून मेशीन मेळना कितना आज पंच आमगे मोरोन गेले हे शेत रोवून लागल्यात आणि शेत पेडे जावन कांयच शेतां ना म्हणून आणि आमगे काही बोर घेयनाय म्हणून आतांय कितें म्हणटा पळोवपा आमकां। बरें एक सांग, आतां हे शेत तुमकां परते कितें करूं मेळटा? आमकां कांय करूं मेळना न्हू, आमकां कांयच करूं मेळना। हांकां कोंब येयले आतां कोंब येयले, आतां रोव येयलो तो कितें करपाचो? आनी पयलीं कितें कशें लिवताले तुमी? पयलीं आमगे जोतान कसता ते हातीन न्हुताले, पयलीं तशें जायना हाले न्हू, आमगे बरें जाताले। आनी आतां मेशीन येयल्ल्यान तुमकां? मेशीन येयल्ल्यान आतां मेसनां वचनाय आनी कितें ना, तें सा पुरवता इतलें भितर मेशीन गेल्यान। ओके, म्हणजे आतां ह्या पावसानूय सामकी त्रास जाले? त्रास जाले, पावसान सगळी उडयली न्हू। आतां कितें सरकारा कडेन मागता तुमी? हय सरकारान आमकां कितें जाल्यार औशीण करपा जाय न्हू, सरकारान चोवपा जाय न्हू। आनी कोण चयतलो? हें उदक सोडपा लेट केलो आनी एक करोप मारली, ते पीक बरोबर जालें ना आमगेली। मेसनां येयले, मेसनां हे पळय लेट जायले, पावस झडलो आनी ते मागीर पावसा लागून हे पळय सकयल कणस मोडोन सकयल पडलें, तेका वयर कांय ना, कोंब येयले आसाय कणसाक, ते भशेन जालें आसा। म्हणजे आतां तुमगे हें सगळें लॉस न्हू? लॉस एग्रीकल्चरान कितें पळयता आमकां गव्हर्मेंटान। कितें दिसता तुका हें इतले त्रास करून रोवून जर अशें जाता? काम नडणे पयशे, मेसनां पयशे, बायलां सगळे साऱ्या पयशे, ते देसपेस जायना आमगे अशें करून पेड्यार जाल्यार। इतले देसपेस जाता, खूब देसपेस जाता। हय गव्हर्मेंट शेत रोवपा जाय म्हणटा, हे पळय रयले आमगे सारखे पण आमच्या हाती येना। ते किल्लोन हे पळय सकयल पडले आसाय कणसां मोडोन आनी वयल्या वयर किल्लला, ते तुमी पळयचें गव्हर्मेंटान। आमी कितले वर्ष जाले आतां शेत रोवपा लागल्यात पयलीं सावन।
आणि आता हे शेत सगळे हे जायन गेला सगळे आड पाडून सगळे कुसून गेला मागीर हेजेर आतां तुमकां सगळी लॉस न्हू वय आनी कितें आसा तुमकां ह्या शेताचेर कितें सांगपाक सोदता तूं गव्हर्मेंटान कितें आमकां हेल्प करपाचें गोवा 360 खातीर वेरोडा तलवाडा साकून रमेश नायक रावत.